बायानो बाबा रे दावणये या रे, बायानो बाबा रे दावणये या रे, आम्ही सांगची काणी ऐकूंक लागिये या रे, सकाळी तावन सांजेपर्यंत आमचो वेळ रे, पोटा खातीर तुमचे मुखार आमची काणी रे, आम्ही सांगची काणी ती मायची, तुमकां आयकूंक खुशी जावची, मतीक तुमच्या उल्हास दिवची, सर्वांनी चीत दिवन नाता पळोवची. हे बायानो बाबा रे दावणये या रे, बायानो बाबा रे दावणये या रे, आम्ही सांगची काणी ऐकूंक लागिये या रे, सकाळी तावन सांजेपर्यंत आमचो वेळ रे, पोटा खातीर तुमचे मुखार आमची काणी रे. हे बायानो बाबा रे दावणये या रे, बायानो बाबा रे दावणये या रे. बायानो बाबा रे दावणये या रे, बायानो बाबा रे दावणये या रे, आम्ही सांगची काणी ऐकूंक लागिये या रे. हे बायानो बाबा रे दावणये या रे, बायानो बाबा रे दावणये या रे. अरे बाबा उदास पैसे मात्र दुसरे काय अडी नका जायत माय पैसे आणतल्या पैसे तडीचे पुता जायत माय गता बाबा उदास पैसे मात्र दुसरे काय अडी नका जायत माय देवबरो दीस देऊन तुमका समेस्तान एका गावांत एक वडली माय आसली ती गोष्ट काढून दिनी सडताली तिका एक नातू आसलो
पुता काऊक का जायत माय इतले काम असत गोरवांक आमडू कसा बाते नाडू कसा तो नाडू कसा तोटा उदा घालू कसा इतले पुरा केदळे करचे इतले पुरा काम हावें ते करेचे माय वय जायत माय थोड्या दिसांनी त्या भुरग्याक कसे काम करचे म्हणून समजाले हो नाटक हांगासर संपता याच वेळार याच जाग्यार हो नाटक पाला आमी मुखार चिताव तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. दिया पेटे गानी मजरा गामी तुका दिता तू आमकां कितें दितलोय ह्यो मुडो दिता मुडो जाय जाय आमी पेटे गानी मजरा तुका दिता ये तुझ्याकडे असून ना या पराकडे मात असीचे ती मुदी मकादी नाजलार या मध्ये मुसवाना रक्षण दिला ती मुदी मकादी अंदीना बोली अंदीना 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 तुझे पुताक रक्षण दिले देव बरे करून मुझ्या पुताक रक्षण दिल्या कर ही मुदी हांव तुका दिता नका नका ही मुदी हांव कश काय मुदीची निसरता कष्ट वेळार ही मुदी तुका उपकार परतेली पूण जडीत आशे नाका जय ए पुता ए ही कोणची नाही म्याव म्याव माका दी म्याव ही कोणची नाही मागिरा ही हाजबाची मुदी म्याव छे माई ओ माई माई ये आइलोय की बस कितले पैसे मेळले मा माई ते 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 किते आदले बरी मुडे इकून काले काले आडले की ना माई पळे ते बेटो माजर पळे मुदी 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 बंगाराची गी वय वय नाही नाही ही हाजबाची मुदी इसारले पूर आमका मेळटा इसारले पूरा दिवकू ये किते आमका जोडलेले ते पुरो सडीत काय नका ते असून दी पुता ही मुदी तुका काय मिळली चे एक पेटो आणि मच आम्ही भितर या माई ही आजपाची मुदी कशी मिळली म्हणून सांगता कशी मिळली तू कागद तू नाही अंगाला सकट लोकांक खबर असा हांगा ये इतलेच ते गी वय माय
समोर बसलेल्या बरी दिसता थंड वारे येऊनच्या बरी असा या आणि आमचे काम करूया. जायत माय 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 कोणी की आले पण दिसता बसन माय का पै कोण तू? हा लक्षीच्या हल्ले सो. माय माय यो काल आज लूट करून काय लागी ये घर पळीतना मुजास्त घरा बरी दिसता तू अंगसर राहिली विषयी काले. माका एक विषय सांगून घाललो ये बॉस मुजा एकल्यास तुवेक तुझ्या पुता लागी काजार करू का आशे येता किते? ते कामचे ना. तशें सांगी नाका हांव मुजा हाडल्यांत ग्रेस्त मुजा की ग्रेस्त कोण असता पूण हांव चिंत्ता तुमच्या हल्लेन तुमीच ग्रेस्त आणि तुमच्या की ग्रेस्त कोणच ना जायत. मुज्या दुळे कडेन तुम्ही तुझ्या पुतान काजार जाचे जाल्यार मुजी आस्ती तुमची जातली जायत जायत. आता तर हांव वेता जायत वडली माय आटयताले चिंतना नत्वाच्या काजाराची. म्हणटाले पुता जाले तुका प्रायती गडवाची. वेगीच पळे तूं चली बऱ्या गुणाची. सोबाय सडय आमच्या या गौराची गौराची. वडली मायन घाले नत्वाचे काजाराचे ते सावो. आता रावय गे तुझे राजार राजार. देवान दिला तुका व्हडले बेसाव बेसाव. तुझ्या नत्वाक आजच काजार काजार. वडली माय आटयताले चिंतना नत्वाच्या काजाराची. अशें त्या ग्रेस्त मनशाच्या एकल्याच दुवेचें काजार जालें. थोड्या दिसा उपरांत एक दीस मुन्ना ताची आजापाची मदी घरा विसरून गेल्लो. ती आडूंक म्हण पाटी वेताना कितें जालें म्हणल्यार बाबा कोण येली रे बाबा म्याव म्याव महाराणी आयली. म्याव. ही इतली ग्रेस्त कशी झाली काय? आमच्या गावात आम्हीच ग्रेस्त. आमच्या किंग ग्रेस्त कशी झाली? शे. आज माय एकलीच आसा घरा. तिच्याकडे इसारीचेस हो गुट म्हाका कळायचेस. माय माय आपले माय तुझ्या दंत खुले अंग ये बस बस. माय तू इतले काम कित्याक करताय? हांव आसाने हांव पुरा काम करता. सांगले बरे तुम्ही इतले ग्रेस्त कशे झाल्यात? किते? ते सांगचं बरे ना. सांग माय. हांव कोणाय की सांगिना. ना हांव सांगिना. सांग माय हांव कोणाय की सांगिना. म्हज्या पुतान सांगला ते कोणाय की सांगिना जो म्हणून. किते तू सांगिना? ना हांव सांगिना. हांव सांगिना. हांव सांगिना. या सैतान मातेरी कोण शिकयता बोदो. ना हांव दाखयना. दाखयना. सोड म्हाका. सोड
ये चंद्रमा तूं आसाय त्या अंतरळात प्रकाश तुजो घालता या भुंयतळार ये चंद्रमा तूं आसाय त्या अंतरळात प्रकाश तुजो घालता या भुंयतळार सृष्टी सगळी परसळता तुझ्या त्या उजवाडा ताचे बरी सावे परसळच्या आयच्यार जाल्या हांव ताया ये चंद्रमा तूं आसाय त्या अंतरळात प्रकाश तुजो घालता या भुंयतळार ये चंद्रमा तूं आसाय त्या अंतरळार आहा या नीटले उदक कितले थंड आसा म्हाका ही पुराणी भांगरा बरेंच दिसता म्हज्या आजोबाची मुदी या नीट पडली आतां हांवें काले करचें कोण तेई मुझे लगे कुमक विसरूनचे ओ कोणगी आसा पूण म्हाका कोणायची कुमोक नाका तशें म्हणू नाका पुता तू कश्टान नसाय तुझे लागी मुझ्या पुताक धरता तुवें म्हजे कडेन कुमोक विसरली गी वय वय हांवें विसरली कुमोक म्हजे घरची मस्त दुबली म्हजी आजोबाची मुदी ह्या न्हंयत पडल्या तिका सोदून दिताय गी तुवें सच सांगल्यार मात्र ती तुका मुदी मेळटली वय हांव सदूच सांगता जाय तर हांव आतां उदका भितर सरता या कुर्ले कित्याक काम हांव सुसरता हा तूं आनी वसियत तुका पळयतना कळटा तूं फटी मारना साय म्हणून वय वय ना 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 हांव फोट मारिना हांव सदूच सांगून आसा हांव म्हज्या घोवाच्या घरा सोसून आसा जाय तर हांव आतां उदका भितर परतून सरता हा धर तुजी आजोबाची मुदी तुवें फोट सांगल्यार तुका सोरप मेळटलो हब्बा आतां काळोख जातच येता हांव हांगाच न्हिदता किती झाले माय माय म्हाका बक्षी माय हांवें केल्ली चूक म्हाका कळ्ळी दर ही तुज्या आजोबाची मोदी हांवें तुका बक्षिना देखून सांगचे मा आमी केदाळे चडी तशा करू नजो चडी तशा केल्या अशेंत जावचें देखून मनशाक लेखावरती आशा असे जे म्हणून असं नजो म्हणून कितलो बरो नाटक आमकां खुशी जाली तुमकां ए दोळवरेकर तुमगेल मुखारी रोमन कॅथोलिक समुदायाची कथा आजपाची मुद्दी संबंध नटलो सोबीत संसार सपनात केलसो खेळ हो नाही जितना नाही सपना मोदी दोरे पिंतूर हे नाटक पळून आयल्या सैन्यानो ताळयो पेटा नाटक सुंदर केल समसोना पाठ तापटनो प्रोत्साहूया ला 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 विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगर हांच्या सहयोगांत अमृता सोशल ट्रस्ट मंगळूर आणि सदर केलो नाटक आजपाची मुदी